आमचे सिनियर रिपोर्टर अनेक विषय आता परीक्षांचो. सो महेश, बोर्डाचे किती ठरला 10वीच्या बाबतीत प्रायमरीली कशें आसतलें मार्किंग सिस्टम किती ठरला? काल आमी दाखयले एक ड्राफ्ट रेडी जाल्लो बोर्डाचो जो सर्क्युलेट जाल्लो. सो व्हॉट इज द इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग? प्रमोद आयजूच तांची मिटींग आसलेली आणि कालचो जो ड्राफ्ट आहा तो डिस्कशनाक आयल्लो आणि तो ड्राफ्टाचे फायनल डिसिजन आहा ते फाल्यां जावपाचें आसा. सो आमी गोवा बोर्ड चॅरमॅनाक विचारलेलें. सो गोवा बोर्ड चॅरमॅन म्हणटा की जो मेरेन फायनल डिसिजन जायना तो मेरेन ते तशें उलयना. कित्याक तर ते मार्क्सांचो विशय आसा. म्हणजे खंयचे मार्क्स धरप खंयचे ना. एक वेळ जर तो मार्क्स जर कमी प्रमाण आमी जर आतां जर एक सांगलें आनी फाल्यां जर डिसिजन फायनल दुसरें जालें जाल्यार तो एक प्रॉब्लम जावंक शकता म्हणून. सो फायनल डिसिजन फाल्यां जावपाचें आसा. दुसरें म्हणजे 12वीच्या एग्जामीचे अजून 2 दिसान एक वेळ थाळपाचें आसा. कित्याक इवन सुप्रीम कोर्टान सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टेटमेंट केला सुप्रीम कोर्टान की 2 दिसां भितर 12वी बोर्ड एग्जामीचे डिसिजन घेतले आणि त्या प्रमाणेच गोवा सरकारूय मागीर 12वीचे डिसिजन गोवा बोर्डाचे घेवपाचें आसा. बरोबर. आनी एक आयज गजाल घडल्या म्हणजे आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली गिरीश चोडणकर हांच्यांनी, काँग्रेस प्रेसिडेंट. तांच्यांनी अशें म्हटलां की काल एक गोवा गव्हर्मेंटान एक इन्फॉर्मेशन थ्रू एक प्रेस नोट काडिल्लो की गोवा गव्हर्मेंटान बरे तरेन फायनान्स मॅनेज केला म्हणून अंदूचे. पूण तांचें म्हणणें आसा की गोवा गव्हर्मेंटान बरे भशेन फायनान्स मॅनेज करूं ना. गव्हर्मेंटान कितलेशेच लोन जी घेतल्या जे पयशे घेतल्या ते तेंच्यांनी दाखोवना. खंयचो फंड डायवर्ट केला तो तांच्यांनी लायबिलिटीजान दाखोवना. सो तांचें म्हणणें अशें आसा की गोवा गव्हर्मेंटान जरी 3,354 कोटी जरी लोन अमावंट सांगलो अंदूचो वर्साचो तो मोर दॅन 4,200 आसा. सो तांचें म्हणणें आसा की टोटल लायबिलिटी जे बॉरोइंग जे गव्हर्मेंटान दाखयले ना ते म्हणजे 33 crore जे नाबार्डाक काडले तेंचे दाखोवना. 97 crore सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान लोन घेतिल्ले ते दाखयले ना. 410 कोटी जे कॉन्ट्रॅक्ट डील जी आमी पयल्या एक डील स्कीम काडलेली गव्हर्मेंटान 410 कोटी घेतल्या ते दाखयले ना. प्लस 200 कोटी कॉर्पोरेशन जे वेगवेगळी कॉर्पोरेशन आसतात तांचो एक फंड आसता तेंचे सेव्हिंग आसता आनी कितें ते सुद्दां गव्हर्मेंटान तेंचे अशें म्हणणें की गव्हर्मेंटान आपूण पयशे घेतल्या ते आनी ते 200 कोटीचो इवन लायबिलिटीजान दाखोवना. इवन 25 कोटी गोवा बोर्डाचे जो अमावंट जो आसता गोवा बोर्डा कडेन जे स्कूल फीज आनी कितें 10वेचे भुरगे जे भरता 10वे-12वेचे ते सुद्दां 25 कोटी गोवा गव्हर्मेंटान घेतला अशें तेंच्यांनी म्हटलें. तो ट्रान्सफर केलेलो अमावंट तो गव्हर्मेंटान दाखयलो ना. तिसरें म्हणजे तेंचें म्हणणें आसा की जेन्ना 402 कोटी गव्हर्मेंटान घेतले बील डिस्कावंट पेमेंट करपाक आनी तेका तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर बील पेमेंट म्हणून तेंच्यांनी जी स्कीम केल्लेली तातूंतले 3.30 crore कट जातात कॉन्ट्रॅक्टराचे. सो टोटल 13.33 crore सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांचे पयशे कट जातात आनी ते मागीर तेच बील मागीर गोवा गव्हर्मेंट महाराष्ट्र गव्हर्मेंट बँके टायअप केल्लो आसा आनी थ्रू सगळे ते पयशे कॉन्ट्रॅक्टराक वता. सो तांच्या बोल्सांतल्यान 13.53 crore ते कॉन्ट्रॅक्टरांचे पयशे वयता म्हणून सांगला. सेकंड थींग CSR एक्टिविटीजल्यान गव्हर्मेंटान खुबशे पयशे घेतल्या म्हणटा ते पूण ट्रान्सफर खंयच्या कंपनींतल्यान घेतल्या कोणा कडल्यान घेतल्या कितले घेतला ताचे विशयी गव्हर्मेंटान कांय इन्फॉर्मेशन दिल्ली ना अशें तेंचे एलिगेशन्स केल्लेले आसा. या आनी एक सेकंड थींग ते कितें म्हणटा जितले गव्हर्मेंटान पयशे घेतले तो 75% गव्हर्मेंटान जस्ट डे टू डे एक्सपेंडिचरार घातले. 25% जस्ट कॅपिटल एक्सपेंडिचर घातले. एक्चुअली तशें जावंक जायना म्हणटा तो. आनी अशें करून तो म्हणटा गोवा गव्हर्मेंटान जो लोन जो घेतला तो चडूच आसा. आनी एक म्हणजे तेंच्यांनी म्हटल्यार जानेवारी टू मार्च मेरेन 1,000 crore रुपीज बॉन्ड विकून गव्हर्मेंटान 1,000 कोटीचो लोन घेतला. आनी गव्हर्मेंट 650 कोटीचो फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर पयशे घेवपाचो असो तेंचे एक एलिगेशन्स केला. थँक्स अ लॉट महेश.